गेल्या 2 फेब्रुवारी पासून चालू आहे. या कार्यक्रमाचो फाटलो हेतू तो स्पष्ट करपाक जाय म्हणून थोडोसो एक 10 मिनटां तुमचे हांव घेतलो. खरें म्हणजे म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा. ही म्हादई म्हणजेच मांडवी त्याने वेगळी ना ती. तिका पणजी वाजोवपी आमी मांडवी म्हणटात. त्यामुळे ही मांडवीचें संरक्षण करप हें तशें आमच्या सगळ्यांचें प्रत्येकाचें कर्तव्य. आज परिस्थिती कित्याक निर्माण जाल्या ही सगळी जाल्यार कर्नाटक सरकारान जी कितें अरेरावी केली त्यामुळे हो दीस आमचेर आयला. खरें म्हणजे मांडवी किंवा म्हादई जी आसा ती 3 राज्यांनी वता. एक कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोवा. गोंयांत ती सगळ्यांत चड म्हणजे जवळ जवळ 80% ती व्हांवता ती गोंयांत व्हांवता. जाल्यार कर्नाटकान अरेरावी केलें म्हणजे कितें केलें, कळसा बांडुरा म्हणून जो तांचो एक गांव आसा थंय नदी जी व्हांवता त्या नदीक अशी समजा ती अशी येता व्हांवता जाल्यार हांगा तांणी एक मोठो कॅनल बांदला असोच म्हणजे ती सकयल आनी वचचें न्ही. ती थंय ते कॅनलान वता जवळ जवळ 40 ते 60 फूट भितर. आनी त्यामुळे ती उदक जें आसा तें सगळें उदक जें आसा तें मलप्रभेन वता. मलप्रा म्हणजे कर्नाटकाची. आमी समजा नुस्तें जें आमकां विकता चडशें गोंयांत तें खारें उदक आनी सायें उदक हें दोनूय एकठांय जाता. ज्या ठिकाणी एकठांय जातात थंय तें नुस्त्याची पैदास अदीक जाता आनी तें जें आसा त्याचो आमकां परिणाम जाता. समजा तें सायें उदक सकयल देंवपाचें कमी जालें जाल्यार हें जें खारें उदक जें आसा तें शेतांनी भितर सरतलें. मागीर आनी आमकां शेतां रोवपा म्हणजे वांयगणी वतली, खाजन तरी वतलेंच. ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान हो सगळो एक परिणाम. सादारण 43% असो भुमी भाग जो गोंयचो आसा तो ह्या मांडवीचेर ह्या म्हादईचेर अवलंबून आसा. आनी म्हणून अशा प्रकारची जागृती आमी करतात.